नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आसगांव प्रकरणात आता मेरेन 6 जाणांक अटक. डीजीपीचेर आरोप करपी दस्तावेज अप्रमाणीत. दस्तावेजाची वैधता तपासून पळयतले पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांची माहिती. काँग्रेसीन डीजीपीच्या निलंबनाची केल्या मागणी. आसगांव प्रकरणात सखोल चौकशी जावन खऱ्या गुन्यांवकाराक ताब्यात घेवपाची अगरवाडेकर घरच्यांचे वकिलाची मागणी. अगरवाडेकर कुटुंब मानसीक दबावाखाला. मेर्शे स्क्रॅपयार्ड गॅस गळती प्रकरणात थळावे ग्रामपंचायतीन अवैध स्क्रॅपयार्ड उडयलो बंद. धनिया सयत हेर 4 जाणांक गोंय वैजकी महाविद्यालयात केल्यात दखल. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी अंतर्गत 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक वेबिनारा वरवीं फाल्यां करियर गायडन्स. मुखेलमंत्री वा सरकारी अधिकारी करियर आनी स्कॉलरशिपा विशीं दितले माहिती. आनी नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावेल्यान आज संसदेन विरोधकांनी घातलो गोंधळ. संसदेचे कामकाज सोमार मेरेन जाले तहकूब. आनी आतां खबरो विस्तारान. आसगांव प्रकरणात प्रत्येक खिणाक नव्यो घडामोडी घडत आसात. गुन्यांव फांट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण अणजूण पुलीस स्थानकाचे निलंबित पुलीस निरीक्षक प्रशल देसाय हांणी डीजीपी जसपाल सिंग हांचेर आरोप करपी दस्तावेज अप्रमाणीत आशिल्ल्यान ताची चांचणी जावपाची आसा अशें सांगलें. ह्या प्रकरणात आनीक 3 बायलां बाउन्सरांक ताब्यांत घेतल्यात. ताब्यांत घेतिल्ल्याची संख्या 6 चेर पावल्या अशी माहिती तांणी दिली. I had also received this document. It is unsigned and unnamed document, and at this stage it is very premature to draw conclusions. And after taking over the investigation, crime branch has arrested 6 more people. So total arrests in this case as of now stand at 8. Total arrests are 6. Out of these, 5 people that we have arrested were present on the spot. They were part of the mob who were engaging in the demolition process. And Ashfaq, he had given his vehicle Creta for the commission of this offence. And the second vehicle which was there, Toyota Innova, we had also seized that vehicle yesterday from Imran. He had brought that vehicle with the associates to commit this crime. And as you are also aware, we had crime branch had added number of sections to the investigation. Based on the content, writing, assault and trespass. Pooja Sharma, it is still under investigation. इतले मजगती काँग्रेस पक्षाचे फुडारी कार्लोस फरेरा हांणी ह्या प्रकरणात घुसपल्ले गोंयचे डीजीपीचेर कारवाय जावची अशी मागणी केल्या. Immediately relieve the DGP from his post. I also demand that the government of Goa should put the DGP as an abettor to this crime. I also demand that the matter be handed over to CBI for investigation, because there are high players involved, and I demand that all the call details between those named in that statement of the PI should be immediately obtained, and I think their handsets also should be seized so that you can know the entire connection and the link between one and the other, the players, non-players, stakeholders, the contractors, the bouncers, anybody. And there are other police officers which have been named in the statement. The role of each one has to be examined. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी आपल्या समाज माध्यमाचेर घातिल्ल्या संदेशांत आसगांव प्रकरणात घुसपल्ले डीजीपीक तात्काळ निलंबीत करपाची मागणी मुखेलमंत्र्यांकडेन केल्या. आसगांव प्रकरणात अगरवाडेकर घरच्यांनी आपलो आदवोगाद प्रसाद देसाय हांच्या वांगडा पत्रकार परिशद घेवन ह्या प्रकरणात घरच्यांचेर भरपूर दबाव आसा असो हुस्को उक्तायलो. पत्रकार परिशदे वेळार घरच्यांक रडपाक आयलें. ह्या पुराय प्रकरणाचो तांच्या मनाचेर वायट परिणाम जाल्ल्याचे तांणी व्यक्त केलें. ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जावन खऱ्या गुन्यांवकारांक ताब्यात घेवन तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी तांच्या वकिलान केल्या.
filed a complaint against Pooja Sharma. Subsequently, when the demolition was on here, thereafter one more person came. Then we came to know that this person is directly involved. Thereafter, he engaged the bouncers here. Thereafter, we came to know that so and so person is involved. Subsequently, we also learned that this is a person. He, along with the original owner, that is the landlord, has given them the assurance, saying that no, whatever the obstacles or whatever there is a hitch in the title, that we will clear and we will give them. So it is totally an outsource work, which the broker and the owner have undertaken to give them the complete perfect title. That's why I said that don't punish any innocent person. You make a proper investigation. There is a provisions available in law. Section 41 of CRPC says that the notice should be given to the accused. मेर्शेच्या स्क्रॅप यार्डान गॅस गळती जाल्ल्यान स्क्रॅप यार्डाच्या धन्या सयत 4 लोकांक गोय वैजकी महाविद्यालयात काल दखल केल्यात. गॅस गळतीक लागून अस्वस्थ आनी श्वास घेवपाक त्रास जावंक लागिल्ल्यान तांकां इस्पितळांत दखल केल्ले. इतले मजगती मेर्शे ग्रामपंचायतीन अवैध आशिल्लो हो स्क्रॅप यार्ड बंद उडोवपाचो निर्देश दिला. दिवचल शारांत चोरांची टोळी सक्रिय जाल्ल्याचे दिसून आयला. लाबगांवां 2 तशेंच बोर्ड्या 3 अशें मेळून 5 देवळांनी चोरी जाल्ल्याची म्हायती आसा. पुलिसांनी ह्या वाठारांत गस्त वाडोवपाची मागणी देवस्थान समितीन केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बोर्ड्या दत्त मंदिराची फंडपेटी फोडून 3000 रुपया चोरयेक गेल्ल्याचो अदमास आसा. लांबगांवांय सातेरी देवळाची फंडपेटी फोडल्या. 18 जानेवारीक एकदा फोडली गर्भकूट आणि त्या गर्भकुटीतले देवाच्या गळ्यातले भांगार येले काढून त्याच्या उपरांत त्या मूर्तीक क्रॅक गेलो म्हणून आम्ही नवीन मूर्ती हाडली आणि साठम महाराजांच्या पुण्यतिथी दिसा केमे दिसा तिका हे केले पण अजून देवाऱ्यात बसना. आणि काल राती जेन्ना सकाळी हांव संक येता ते बघता जाल्यार ते काय जाल्लेलें आसा, फुडली जे दार आसा एंट्रन्सचे ते फोडला आणि फंडपेटी आसली ती येयली. 3-4 हजार तरी आसतले. पोलीस कंप्लेंट दिल्लेली आसा, पयलीं दिल्लेली आणि आमच्याकडे कॅमेरे लायलेले आसा देवळात. त्याच्यावरून ते आयज सेट ऑफ बॉक्स घेऊन गेले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर. मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विश्वा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो.
आज संसदेन नीट परीक्षेच्या निकालान जाल्ल्या भानगडीचो मुद्दो घेवन विरोधी पक्षान बोवाळ घाल्ल्यान संसदेच्या दोनूय सभाघरांची कारवाय बाधित जाली। राज्यसभेत ह्या विशयाचेर आपले मत उक्तायतना जनता दलाचे मुखेली HD देवेगौडा हांणी सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचे समर्थन केले, पूण विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी बोवाळ सुरूच दवरलो। मजगती लोकसभेतूय होच विशय धरून विरोधी पक्षान बोवाळ केल्ल्यान सभाघराचे कामकाज पुराय दिसा खातीर स्थगीत केले। हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सरकार ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक तयार आसा, पूण विरोधी पक्षाक चर्चा नाका, फक्त संसदेचे कामकाज बाधित करपाचो हेत आसा असो आरोप केलो। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। मजगती राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी सभाघराचे कामकाज सोमार मेरेन स्थगीत केला। हीट वेव्हच्या तापमानग्र आशिल्ली दिल्लीत आज सकाळच्यान पडटल्या उटंगराच्या पावसान एकाच वांगडा लोकांक सुशेग आनी त्रास अणभवले। सेगीत पडटल्या पावसाक लागून नवी दिल्लीतल्या खुबशा वाठारांनी उदक तुंबिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार आयल्यात। मिंटो रोड ब्रिज, सफदरजंग, लोधी रोड, पालम, आयानगर तशेंच रिज ह्या साबार वाठारांनी कमरेमेरेन उदक तुंबिल्ल्याच्यो घडणुको नोंद जाल्यात। ह्या फाटभुंयेर दिल्ली सरकारान आपतकालीन बसका आपयल्ली। मजगती पावसाक लागून दिल्लीच्या इंदिरा गांधी विमानतळाच्या टर्मिनल 1चे छप्पर कोसळून एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार हेर 8 लोकांक दुखापत जावन तांकां इस्पितळांत दाखल केल्यात। नागरी विमान उड्डाण मंत्री के राममोहन नायडू हांणी विमानतळाची पळोवणी केले उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना प्रवासी आमची प्राथमिकता असून सध्या टर्मिनल 1वेल्यो विमान सेवा रद्द केल्या अशी माहिती दिली। Regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any inconvenience as of such. 8.86 एकर जमीन घोटाळ्यात घुसपल्ले झारखंडचे आदले मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांका झारखंड उच्च न्यायालयाकडल्यान आज सुशेग मेळ्ळो। सुमार 5 महिने बंदखण भोगले उपरांत सोरेन हांची जामिनाची याचिका न्यायालयान आज मान्य केली। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय हांणी 13 जून दिसा ह्या याचिके संबंधान सुनावणी आयकल्ली, पूण ते संबंधीचो निर्णय राखून दवरिल्लो। आज जाल्ले सुनावणे विशीं वकिलान सविस्तर माहिती दिली। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है।
एअरटेल ह्या टेलिकॉम सेवेत प्रीपेड आणि पोस्टपेड दरांत वाढ जाहीर केल्या। ही वाढ 3 जुलै सावन पुराय देशभर लागू जातली। सगळ्यात सवाय प्लॅन 199 रुपया, ज्याची सुविधा 28 दिसां खातीर उरतली आणि 2 GB डेटा व्यतिरिक्त अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दर दिसा 100 SMS फुकट मेळटले। हेच पॅकेज हाचे पयलीं 179 रुपयाक पडटाले। इतले मजगती रिलायन्स जिओ हांणी आपल्या दरांत वाडीची घोषणा केल्या। आता अनलिमिटेड 5G सेवा फक्त 2 GB वा ताचे परस चड सेवांचेर लागू जातली अशी माहिती आसा। हे नवे दर लेगीत 3 जुलै सावन लागू जातले। स्वयंपूर्ण गोंया अंतर्गत फाल्यां 11वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर वेबिनारा वरवीं करियर मार्गदर्शन कार्यावळ घडोवन हाडटले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी पत्रकारांक दिली। ह्या वेबिनारांत मुखेलमंत्री व मंत्री तशेंच सरकारी अधिकारी करियर आनी स्कॉलरशिपाच्या येवजण्यांविशीं माहिती दितले अशें तांणी सांगलें। ह्या पत्रकार परिशदेंत नियोजन सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक हाजीर आशिल्ले। 10वी जातकीर खंयची स्ट्रीम चूज करपाची, खंयच्या हायर सेकंडरीन वचपाचें, फुडें कितें करपाचें तांकां सारकी म्हायती नासता आनी मागीर त्या खातीर तांकां खुबसो त्रास जाता। ह्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यान स्पेशल फोकस दवरला हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांचेर 11वी आनी 12वी आनी ह्या प्रोग्रामान फायच्या प्रोग्रामान फाल्यां 10:30 वेबिनार सुरू जातली आनी लिंक सगळ्यांक मेळटले, लायव्ह आसतले सगळे युट्यूबाचेर। टॉपीक 2 आसतले, जशें तुमकां एक सांगलें करियर गायडन्स आनी दुसरें स्कॉलरशीप आनी स्किम्स हाज्या बद्दल म्हायती आमी सगळ्या भुरग्यांक दितली। डॉक्टर महादेव गावस म्हणटा ते डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनचे ऑफिसर, ते एक टॉक दितले ऑन करियर गायडन्स आनी स्कॉलरशिप्स अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स। हे श्री अभिजीत जांबळे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर, हे भुरग्यांक म्हायती दितले। 1 जुलै सावन सरकारी सुचोवण्यो, समन्स, निर्देश ह्या फुडें सेलफोन्स आनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां धाडटले। राज्य सरकारान गोवा इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी ऑफ नोटिसेस ॲक्ट 2022 अधिसूचित केला। हाच्या अंतर्गत सरकारी सुचोवण्यो ईमेल, अटॅचमेंट ना जाल्यार संकेतथळ माध्यमांतल्यान धाडपाची तजवीज आसा। हाका लागून सेलफोन वा कंप्युटरा वरवीं ही माहिती धाडटले। हो अधिनियम भौशीक अधिसुचोवणेंत लागू जायना। फोंडे वाठारांत रस्त्याचेर भोंवपी गोरवां खातीर फोंडे नगरपालिकेन तशेंच पशु संवर्धन आनी पशु वैजकी सेवा संचालनालया अंतर्गत भटक्या गोरवांच्या व्यवस्थापना येवजणे अंतर्गत एका गोशाळेचें उक्तावण आज निरंकाळ हांगा जालें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, शेती मंत्री रवी नायक, जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, पशुसंवर्धन आनी पशु वैजकीय सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकर, पशुसंवर्धन खात्याचे संचालक डॉ नितीन नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पशुसंवर्धन खात्याची गोशाळा स्कीम राबोवपी फोंड्या नगरपालिका ही गोंयांतली पयली नगरपालिका थारल्या। हाका लागून रस्त्याचेर गोरवां खातीर जावपी अपघातांचेर आळो येतलो अशी आस्त आसा। 12 तालुक्यांनी जर 12 गोशाळा जायत जाल्यार स्टे कॅटलाचो प्रॉब्लेम मेकळो जातलो, सॉल्व जातलो। आनी हो फक्त गोरवांचो प्रॉब्लेम ना, हो मनशांचो प्रॉब्लेम आसा। आमी बरेचशे फावटी जर एक्सिडंट पळयत, दर दिसाक एक मनीस एक्सिडेंटान वयता, कमीत कमी एक। वर्साक 365 लोक एक्सिडेंटात मरता, भितरले 25% लोक जे आसा पळय न्ही, हे गोरवांच्या एक्सिडेंटान मरता। गुरू आयले म्हणून गाडी तेवटेन घेतली, पडलो आनी मेलो। आता हेका जबाबदार कोणाक धरतले? लोक म्हणटा सरकार जबाबदार। आमी जेंकां गायी दिल्यो म्हणजे कामधेनूच्या अंतर्गत, त्या गायी घेवपाक आमी तांकां 60,000 रुपया दिल्ले, तेंचे दूध काडून जाल्यार काय तेय बी गायी रस्त्यार सोडपाक लागलेले आसा। ह्या गोशाळे विशीं मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी खोस उक्तायली। जी गरज आहा ही टायम टू टायम दिवपाची सरकाराची तयारी आहा। ह्या खातीर हांव मागतां की प्रत्येकाची जबाबदारी आहा। जरी NGO ना केले जायत जाल्यार प्रत्येक मनशा कडेन खंयच्या ना खंयच्या गोशाळेचो नंबर बाळगोवपाची गरज आहा। जे पंचायती आहा हेंच्यांनी हे गोशाळे कडेन MOU करचो, जेणे करून त्यांच्या भागांत जी जनावरां आहा ही रस्त्यार येयली किंवा खंय तरी अडचणी करता जाल्यार तांकां शिफ्ट करपाक तेंच्यांनी तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करचे, ते गोशाळा जबाबदारी घेतले। खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानचो विसव।
The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरी। आज विदेश मंत्रालयावरवीं रणवीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशद आपोवन अमेरिकेन भारतांतल्या धार्मीक स्वतंत्रताये केल्ल्या आरोपांचें स्पश्टीकरण दिलें। अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयान सादर केल्ल्या एका नियाळा प्रमाण भारताविशीं संवसारीक धार्मीक स्वतंत्रता संबंधान चुकीची म्हायती दिल्ली। ह्या म्हायतींत तथ्य नाशिल्लें आनी असोच एक नियाळ फाटल्या वर्सा केल्लो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। The United States has even more stringent laws and regulations and would surely not prescribe such solutions for itself. Human rights and respect for diversity have been and remain a legitimate subject of discussion between India and the United States. In 2023, India has officially taken up numerous cases in the US of hate crimes, racial attacks on Indian nationals and other minorities, vandalization and targeting of places of worship, violence and mistreatment by law enforcement authorities, as well as the according of political space to advocates of extremism and terrorism abroad. However, such dialogue should not become a license for foreign interference in other polities. आज दनपरा कर्नाटकांतल्या हावेरी वाठारांतल्या शिमोगा गांवांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 7 बायलां सयत 13 जाणांक मरण आयलें। ह्या अपघातांत हेर लोकांकूय गंभीर जखमी जाल्यात आनी उपचारा खातीर तांकां इस्पितळांत दाखल केल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टेम्पो आनी लॉरी भितर जाल्लो हो अपघात पुणे ते बेंगलोर महामार्गाचेर घडलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत ह्या अपघाता विशीं दूख परगटावन मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक सांत्वना दितना दुखापत जाल्ल्यांक बेगीन बरें जावचें अशें मागलें। लायन्स क्लब ऑफ फोंडे हांणी देऊळवाडा बोरी हांगच्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांक फुकट गणवेशाचें वांटप केलें। ह्या कार्यक्रमाक थळावो पंच वांगडी जयेश नायक, लायन्स क्लब ऑफ फोंडे प्रशासक सुदेश बोरकार, वांगडी समीर शिंदे आनी हेर मानेस्त सोयरे हाजीर आशिल्ले।
लायन्स क्लबाचो वावर समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गांक पावल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या क्लबान भारतान आणि हेर देशांनी समाजाक उपेगी पडपी कार्यावळी सदांच चालीक लायल्यात अशी माहिती सुदेश बोरकार हांणी दिली. 2024 वर्सा अमेरिकेन जावपी राष्ट्रपतीच्या वेंचणुके खातीर पयलेच फावट आताचे राष्ट्रपती जो बायडन तशेंच आदले राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे एका चर्चा सत्रा खातीर आमने सामने जाले. हे वेळार दोनूय फुडाऱ्यां मदीं आर्थीक प्रश्न, विदेश नीती, संवसारीक संकश्ट, स्थलांतरण तशेंच हेर विशयांक धरून वाद जाले. 5 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुके खातीर दोनूय फुडाऱ्यांनी मतदारांक आपल्या फावरान करपा हेतान एकामेकाचेर रोखठोक आरोप केले. अमेरिकेतले गर्भपात नियमाविशीं उलयतना दोनूय फुडाऱ्यांनी एकामेका आड गंभीर आरोप केल्यात. Radical because they will take the life of a child in the 8th month, the 9th month, and even after birth. After birth, if you look at the former governor of Virginia, he was willing to do this. He said, we'll put the baby aside and we'll determine what we do with the baby, meaning we'll kill the baby. What happened is we brought it back to the states, and the country is now coming together on this issue. It's been a great thing. It's been a terrible thing, what you've done. The fact is that the vast majority of constitutional scholars supported Roe when it was decided. Supported Roe. And that's this idea that they're all against it is just ridiculous. And this is the guy who says the state should be able to have it. We're in a state where in 6 weeks, you don't even know whether you're pregnant or not, but you cannot see a doctor, and have him decide on what your circumstances are, whether you need help. The idea that states are able to do this is a little like saying we're going to turn civil rights back to the states. Let each state have a different rule. ICC T20 दादल्यांच्या क्रिकेट करंड सर्तीन भारतीयांची अपेक्षा पूर्ण करून भारतीय पंगडान काल निमण्या खेळांत प्रवेश केलो. 2022 वर्साच्या T20 सर्तीचे विजेते इंग्लंड पंगडाचेर 68 धांवड्यांनी भारतीय पंगडान जैत जोडले. पयली फलंदाजी करतना निर्धारीत 20 षटकांनी भारतीय पंगडान 7 गडी वगडावन 171 धांवड्यो नोंद केल्यो. इंग्लंडाचो पंगड 172 धांवड्याची मोख साधतना 16 षटकां भितर साबार गडी वगडावन फक्त 103 धांवड्यो करपाक पावले. भारतीय पंगड फाल्यां निमण्या खेळांत साऊथ आफ्रिकेच्या पंगडा आड बार्बाडोस हांगा सांजेच्या 8 वरांचेर 2007 वर्सां उपरांत परत एकदा करंडक मेळोवपाक मैदानाचेर देंवतले. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आसगांव प्रकरणात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक. डीजीपीचेर आरोप करपी दस्तावेज अप्रमाणीत. दस्तावेजाची वैधता तपासून पळयतले पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांची म्हायती. काँग्रेसीन डीजीपीच्या निलंबनाची केल्या मागणी. आसगांव प्रकरणात सखोल चौकशी जावन खऱ्या गुन्यांवकारांक ताब्यात घेवपाची आगरवाडेकर घरच्यांच्या वकिलाची मागणी. आगरवाडेकर कुटुंब मानसीक दबावाखाला. मेर्शे स्क्रॅपयार्ड गॅस गळती प्रकरणात थळाव्या ग्रामपंचायतीन अवैध स्क्रॅपयार्ड उडयलो बंद. धनिया सयत हेर 4 जाणांक गोंय वैजकी महाविद्यालयात केल्यात दखल. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी अंतर्गत 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक वेबिनारा वरवीं फाल्यां करियर गायडन्स. मुखेलमंत्री व सरकारी अधिकारी करियर आणि स्कॉलरशिपा विशीं दितले म्हायती. आणि नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावेल्यान आज संसदेत विरोधकांनी घातलो गोंधळ. संसदेचे कामकाज सोमार मेरेन जालें तहकूब. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.